आज जो विषय जो गंभीर गोंयांत चालू आसा कॅश फॉर जॉब स्कॅम आणि ताजे बॅकफुटाचेर जेन्ना काल आमी पळयला की पुलीस डिपार्टमेंटाचे टॉप ऑफिसरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, तातूंत DGP आसा, अदर IPS ऑफिसर्स आसा, नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचे SP आसा आनी हे प्रेस कॉन्फरन्स तांच्यांनी घेतले आनी तांच्यांनी सांगला की जॉब फॉर स्कॅमांक कसलेच पॉलिटिकल कनेक्शन ना, कोणाचो पॉलिटिकल तांकां इन्वॉल्वमेंट दिसूंक ना। अशें दिसता की फाटल्या दिसांनी आमी पळयला BJPन 3 प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो फाटल्या आठवड्यान, ज्यो BJPचो भितर रोल ना हें दाखोवपा खातीर, आनी ही चवथी जी पुलीस डिपार्टमेंटान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ही आमकां दिसता की BJPचे प्रेस कॉन्फरन्साचे कंटिन्युएशन म्हणून। कित्याक पुलीस जेन्ना सिनियर ऑफिसर्स असले जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन ऑनगोईंग आसता आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जावना आनी चार्जशीट सुद्धा फायल जावना अशे परिस्थितीन जर क्लीन चीट दिता पॉलिटिकल कनेक्शन्स ना म्हणून, जाल्यार हे एंटायर इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या डायरेक्शनान वता हें सगळें आमकां क्लियर जाता। आनी हेच रिजना खातीर आमी मागणी करताले की हे गजालीचो ज्युडिशियल प्रूफ जावपाक जाय, कित्याक भितर BJPच्या लोकांक अरेस्ट केल्या, BJPचे डायरेक्ट कनेक्शन्स भरपूर दिसल्या आनी त्या खातीर जो आमी कनेक्शन्स पॉलिटिकल पळयला ते स्टेट पुलीस ताका इन्व्हेस्टिगेट करचे ना, कित्याक स्टेट पुलीस आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द BJP गव्हर्मेंट ओवर हियर। हे परिस्थिती खातीर आमी ज्युडिशियल प्रूफ डिमांड केल्लो, पण आता काल पुलीस डिपार्टमेंटाचे DGP, SP आनी बाकीच्या IPS ऑफिसरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमचो पॉयंट विंडिकेट केला। आमचो पॉयंट जो आसलो तो आमचो जो मुद्दो आसलो तो प्रूव्ह केला। फक्त पुलीस डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी गळ्यान आपलो BJPचो मफलर आनी तकलेर BJPचे चेपे घालपाचे फाल्स आसले, ती पुलीस डिपार्टमेंटाची प्रेस कॉन्फरन्सा परस चड ती BJPची प्रेस कॉन्फरन्स कशी आसली।